कारकान देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा, ताचे थंय जिवीत आसा आनी ते जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एक वेळार, कित्याक तो सोबीत आसा. ते देवाक ह्या वेळार वाखाणुया. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Bar अन्य भाषेन आम्ही देवाक दिन वासूया. लिगा शांदारामा सेहेरामा कोराहीना माराबा. लिगा बाशांदारामा सेकेतरामा सोब्रहीना माराबा. लिगाबा शांतारामा सिखेत्र लांदे. ओ ग्लोरिया, महिमा, स्तुती आणि आराधना. ग्लोरिया, महिमा, वाखाणे आमच्या देवाक. लेगाबा शांदाराबा सिहित्रमा सोब्रहीना माराबा. लेगो शांदारामा सेखेत्र लांदाराहीना माराबा. देवाक दिनवासूया ह्या वेळापासत, या दिसापासत, आमच्या जिवितापासत, आमच्या कुटुंबापासत, आमच्या वावरापासत, आमकां दिलेल्या सगळ्या देण्यापासत देवाक ह्या वेळार दिन वासूया. लिगाबा शांदारामा सिखीत्रमा सोब्रहीना माराबा सिखेत्र नांदे. पयात मातेवाचो 24 आणि 12 ते 14 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 12 to 14. आणि खोटेपण वाडटा त्या प्रमाणे जायत्यांचो मोग शळमडो जातलो. शेवटाक पूण जो कोण शेवटा पर्यंत ही रावली जातले त्या जायतीं जाणां म्हणटात आजुनी संवसार चालूच आसतलो. पूण पळयात मोगाच्यान जेजू क्रिस्तान बरयलां पवित्र शास्त्रान ते हर एक उतार खरें आसा. पळयात जशें आयज युद्ध चालू आसा जावं आनीक जायत्यो घडामोडी चालू आसात, लोकांचो मोग उणो जाता. दुस्मान काय राग द्वेश वाडला ह्या संवसारान. देवा थंय लोक पयस जाल्यात. आपणाक जाय तशी ती जियेतात. पूण जी आजुनूय देवा सांगातात ह्या परिस्थितीन आनी फुडें तीच देवाच्या राज्यान भितर सरतली, तीच वाटावतली. कित्याक सगळ्या संवसारान देवाचे उतर प्रकट जातले आनी त्या उपरांत शेवट येतलो. मोगाच्यान ह्या शेवटचो दीस आसा आनी आमी आमकांचो प्रश्न करुया की आमचो मोग देवाच्या राज्यान भितर आसा. आनी जर आमच्या आन्सर ना आसा जाल्यार मोगाच्यान तयार जावया, देवाच्या मोगाक सजमून घेवया. देवाचो मोग हो अमेझींग आसा. तो आमकां एका उतरान जावं एका खंयच्या वस्तून आटापोवंक जायना. तो मितमेर नासलेलो मोग, ताची सीमा ना, ताची खोलाय, रुंदाय, उंचाय मोजूंक जायना. सो देवाच्या मोगाक सजमोया आनी त्या देवाच्या मोगांतय विश्वासी रावया. त्या देवाच्या मोगांतय विश्वासी रावया. कित्याक पळयात ह्यो मोगूच आमकां देवाच्या राज्यान भितर काडटलो. हालेलुया. प्रेज त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया, खुशालकाय ताची स्तुती करुया. Bat kan budon, duka wisrun
जेजू मोजेताय राव जेजू मोजेताय तू संगी असताना नाका माका काय सोदून सोदून हांव सगळो सोकलो संवसाराना समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळो सोकलो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो ये जेजू मोजेताय राव जेजू मोजेताय तू सगी असताना नाका म्हाका काय ये जेजू मोजेताय राव जेजू मोजेताय तू सगी असताना नाका म्हाका काय सोमिया पाटी portolo तुझे कुर्बे तुझे दोये तुझे ताय सोमिया पाटी portolo ये जेजू मोजेताय राव जेजू मोजेताय तू संगी असताना नाका म्हाका काय ये जेजू मोजेताय राव जेजू मोजेताय तू संगी असताना नाका म्हाका काय ये जेजू मोजेताय राव जेजू मोजेताय तू संगी असताना नाका म्हाका काय ये जेजू मोजेताय राव जेजू मोजेताय तू संगी असताना नाका म्हाका देव आसा ताची ताय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा हर एका वेळार कित्याक तो सोबीत आसा आमच्या जिवितान तो आमकां राखता तो आमकां सांबाळता प्रेज द लॉर्ड त्या देवा भाशेन देव ना त्या देवा भाशेन देव आसचो ना बाबा त्या देवा भाशेन देव जावचो ना आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळयात देवाचें उतर ज्या वेळार आमी वाचता त्या उतरांसून आमकां वेगवेगळ्या भाशेची सजमवणी मेळटा वेगवेगळ्या भाशेची सजमवणी मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळयात आयज मातशें आमी पळोवया मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 3 आनी थंय म्हणटा जुदासाचें मरण जेजूक फर्मण मारलेले पळोवन ताचो घात घेतलेलो तो जुदास अंतस्करणाचो किडो ताका खावन मुखेल यादनीक आनी जाणट्या लागीं परतून दिवचे खातीर रुपयाचे 30 नाणे घेवन आयलो आनी ताणें सांगलें निरपराधी रक्ताचो घात घेवन हांवें चूक केली निरपराधी रक्ताचो घात घेवन हांवें चूक केली ताणें म्हटलें तें आमकां कित्याक पडलां तुजें तूं पळय ताणें तें रुपयाचें नाणें देव मंदिरान आपटून उडयलें आनी वचून गोळ घेतलो हालेलुया
मुखेल याज्ञिकांनी ते नाणें वेचून म्हटलें तें मंदिराच्या दुडवांच्या राशीन घालूं नजो, कित्याक तें रक्ताचें मोल. आनी थाराव घेवन परदेशाक पुरून त्या दुडवांनी ताणें कुंभाराचें एक भाट विकतें घेतलें. ह्या कारणाक लागून त्या सुवातेचेर आयज पासून हाकेलदामा म्हणजे रक्ताचें भाट म्हूण नांव आसा. तेन्ना जेरमियान भाकणारान सांगलेलें तें खरें जालें आनी ताणें 30 रुपयाचें नाणें घेतलें. तें इजायाच्या पुतांनी आमोलिकांक मनशाचो अदमास करून थारायलेलें मोल. आनी सर्वेस्परान म्हाका हुकूम घातल्या प्रमाणें कुंभाराच्या भाट्यान तें मोडलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. खेरीज भाशेन आमी जुदासा विशीं पळयता. जुदासा विशीं आमी पळयता आनी जुदासाच्या जिवितान जर पळयल्या जाल्यार जुदास ह्यो असो मनीस आसलो जेका देवान वेचलेलो. आमेन. देवान वेचलेलो, जेजू क्रिस्तान वेचलेलो. तो नॉर्मल मनीस नासलो. आमेन. समजून घ्या, जुदास ह्यो नॉर्मल मनीस नासलो, तेका देवान वेचलेलो. आमेन. आनी देवान वेचलेलो तो देवान तेका आपल्या सांगाताक दवरूंक वचलेलो. आमेन. तेंकां जेजू क्रिस्तान तेका जसो 12 शिसांका निवडलो तसो तेका पासून निवडलेलो. आमेन. तेका पासून निवडलो. जसो दुसऱ्या शिसांका अधिकार आसलो तसो तेका पासून अधिकार आसलो. जशें दुसरे शीस खेरीज भाशेन दुसरे शीस ज्या वेळार जेजू क्रिस्तान तांकां लोकांका बरें करूंक धाडलें, लोकांचे वयरची आत्मे काडूंक धाडले, त्या वेळार तो पासून तेंचे भितर आसलो. आमेन. तो पासून आत्मो काडटलो आनी तो पासून देवाचे उतर दितलो आनी तो पासून पिडेवंतांकां बरें करतालो. आमेन. पूण जालें तें ह्या भाशेन तो वा तेच्या लागीं पवित्र पुस्तक म्हणटा पयशांची गांठ आसली आनी त्या गांठीक लागून ज्या वेळार ते वस्तुरेन जेजूच्या पांया लागीं तेल ओतयलें आनी पांया लागीं तेल ओतयलें तेचे उपरांत त्या जुदेसान म्हटलें, अरे हें तेल खेरीज भाशेन गरिबांक वांटूंक जातलें आसलें न्हू आनी तें खूब मोलाचें तेल. प्रेज द लॉर्ड. सो बायबल क्लियर म्हणटा तेका ते गरिबांचे पडोंक नसलें पूण तेका त्या पयशांचे पडलेले म्हणून. आमेन. सो तेच्या उपरांत ज्या वेळार निमाण्या जेवणाच्या दिसा जेजू शिसा सांगाताक बसलेलो आनी जेजून तो उंडो मोडलो आनी जेजून उंडो मोडलो आनी तो शिसांकां वाटलो. आमेन. आनी खेरीज भाशेन जेजून म्हटलें, जो म्हज्या सांगाताक आसा तोच म्हज्या विरुद्धाक वयतलो. आमेन. आनी जेजू क्रिस्तान जुदासाक वा जुदासाच्या जिविताच्या लागीं बोट दाखयलें. आमेन. सो तेच्या उपरांत जुदास उठलो आनी गेलो आनी तुमकां जाणा खेरीज भाशेन तेणी जेजू क्रिस्ताक खेरीज भाशेन 30 नाण्यांक विकलो. 30 नाण्यांक विकलो. आनी कित्याक विकलो? आनी तो वयता आनी जेजू क्रिस्ताचो उमाव घेता वा मुखो घेता आनी जेजू क्रिस्ताचो मुखो हेका लागून घेता कित्याक त्या टायमाचे जे सगळे जे जेजू सांगाताक जे शीस आसले ते पासून जेजू क्रिस्ता भाशेनूच दिसताले. सो जुदासान तांकां अशे भाशेन सांगलेलें जेची हांव मुको घेतलो तो. सो तो वयता आनी मुको घेता आनी तेच्या उपरांत तुमकां जाणा जेजूक धरून दिलो आनी मागीर तो वयता. आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा? मॅथ्यू चॅप्टर 27 अशे भाशेन घडलां. कितें तर मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 3 जेजूक फर्माण मारलेलें पळोवन ताचो घात घेतलेलो जुदास अंतस्करणाचो किडो ताका खावन मुखेल याज्ञीक आनी जाणट्या लागीं परतून दिवचे खातीर रुपयाचे 30 नाणे घेवन आयलो. आमेन. सो
तेचो अंतस्करणाचो किडो म्हटल्यार आमी म्हणटा तेचो सोल म्हटल्यार तेचे कॉशियस ताका खाता म्हणटा न्हू. सो तशा भाशेन ताका तेचेच रावोंक जालें ना, कित्याक ताका सजमलें हांवें कितें तरी व्हडली मिस्टेक केली ती. हांवें सो 4थी लायन पळयात. आनी ताणें सांगलें, निरअपराधी रक्ताचो घात घेवंक हांवें चूक केली. हांवें कितें म्हटलें? निरअपराधी रक्ताचो घात घेवन हांवें चूक केली. ताणें म्हटलें, तें आमकां कित्याक पडलां? तुजें तूं पळय. हालेलुया. आनी ताणें तें रुपयाचें नाणें देव मंदिरान आपटून उडयलें आनी वचोन गोळ घेतलो, म्हटल्यार वचोन फास लायलो. सो हय आमकां एक सजमता. थोडीं जाणां म्हाका प्रश्न विचारतात, कितें तर जुदास ह्या वेळार खंय आसा? आमेन. सर्गार आसा काय कोणान आसा? आमेन. सो जुदास ह्या वेळार सर्गारूय ना आनी कोणानूय ना. देवान ताका अशा जागेन दवरला, ताका लिपोवन दवरला. प्रेज द लॉर्ड. ताका लिपोवन दवरला. आनी खेरीज भाशेन थोडीं जाणां म्हणटात, मागीर तेचे ताका पातकाचे भक्षणे मेवले. येस, मेवले. कित्याक जाणां बायबल क्लियर म्हणटा, बायबल कितें म्हणटा तेचें डिक्लेरेशन पळयात. पयलें डिक्लेरेशन तेचें डिक्लेरेशन करूच्या पळय तेचें कॉशियस म्हटल्यार तेचें अंतस्करणान तें खाता. आमेन. कित्याक ताका तें सजमन घेता, तेणी आत्म्यान स्विकारली म्हाजी चूक आसा ती. आनी दुसरे भाशेन तेणी तोंडार डिक्लेअर केलें. कितें डिक्लेअर केलें? निरअपराधी रक्ताचो घात घेवन हांवें चूक केली. आमेन. सो तेणी डिक्लेअर केलें तो निरअपराधी आसलो आनी म्हाजे कडसून चूक जाली ही डिक्लेअर. बायबल म्हणटा जो कोण एक्सेप्ट करता, जो कोण स्विकारता, त्याचे सावे देवाचें राज आसा. आमेन. सो आनी तेणी वचोन मागीर कितें केलें? ताका इतलो प्रेशर जालो, इतलो ताका हर्ट जालो, तेणी आपलो जीव काडलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळय सजमन घेयात, हय म्हणटा थोडे जे जर बायबल म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 27:5 ताणें तें रुपयाचें नाणें देव मंदिरान आपटून उडयलें आनी वचून गोळ घेतलो, म्हटल्यार फास लायलो. पूण तेचे उपरांत जर आमी पळयता जाल्यार एक चॅप्टर 1 आमी नजर मारता धर्मयुतांच्या पुस्तकान तेचो उल्लेख परत येयला. प्रेज द लॉर्ड. तेचो उल्लेख परत येयला आनी थंय अशा भाशेन म्हणटा कितें तर प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात एक चॅप्टर 1:18 थंय कितें म्हणटा? खोटेपणाचे दुडू घेवन ताणें एक शेत घेतलें. कोणा विशीं म्हणटा? जुदास आसा विशीं. तो तकलेन खाला पडलो. पळयात, खोटेपणाचे दुडू घेवन जाल्यार 30 नाणें घेतले ना, ती अमावंट खूब व्हडली आसली. आनी ती 30 नाण्या वरवीं तेणी एक म्हणटा शेत घेतलें. ओके, शेत घेतलें म्हणजे तें ताका तेचे कॉशियस खांक ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी बायबल म्हणटा आमी जे वेळार पळयता एक मॅथ्यू चॅप्टर 26 वाचताले हांव न्हू, थंय कितें तरी आमकां आनीक एक मेवलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मॅथ्यू चॅप्टर 27 पळय थंय कितें मेवलां जाणा उदयाच्या उलापान. थंय कितें म्हणटा? थंय म्हणटा जेजूक फर्माण मारलेलें तें पळोवन, म्हटल्यार जेजूक फर्माण म्हटल्यार जेजूक तशा भाशेन ट्रीट केलें तें, पूण तेणी पासून चिंतूंक नासलें जेजूक अशें हें करतलें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. ताका दिसलें जेजूक धरतले, जस्ट ताका हें करता. पूण हय कितें म्हणटा? जेजूक फर्माण मारलेलें तें पळोवन ताचो घात घेतलेलो जुदास अंतस्करणाचो किडो ताका खावंक लागलो. सो तेणी तें पयलें जेजूचें मरण आनी तेणी आपली चुकी एक्सेप्ट केली. आनी बायबल क्लियर म्हणटा जो कोण आपली चुकी एक्सेप्ट करता ताका देव आपल्या लागीं येता. मागीर तो कितकोय वायट जावं. बायबल म्हणटा तुजी पातकां लाखी भाशेन लाल आसली जाल्यार धोई फूल हिमा भाशेन हांव करतलो. आमेन. पूण फुडची लायन जर पळयतात जाल्यार एक चॅप्टरान थंय अशा भाशेन आसा, भावानू जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडें सांगून दवरलेली पवित्र पुस्तकाची उतरां पाळून येवंक जायी आसली. जेजूक धरलो ताचो
तो वाट दाखयणार जालो, तो आमच्या वांगडा आसलो आनी आमच्या मुणयारपणान ताका वांटो मेळलो. सो तोय एक यादनीक आसलो, तोय एक मुणयार आसलो. ओके. खोटेपणाचे दुडू घेवन ताणें एक शेत विकतें घेतलें, तो तकलेन खाला पाडलो आनी मदें फुटलो. आतां हय खेरीच भाशेन लूक अशा भाशेन बरयता, कित्याक एक चॅप्टर ह्यो लुकान बरयला. सो लूक अशा भाशेन बरयता. सो तो कितें म्हणटा, तो अशा भाशेन म्हणटा कितें तर तो दुडू घेवन शेत विकतें घेतलें आनी तो तकलेन खाला पडलो. सो तकलेन खाला पडलो हे असो कसो? बायबल्स म्हणटा तेका गळफास लायलो, गेलो आनी गळफास लायलो. आनी ह्यो म्हणटा तकलेन खाला पडलो, मदें फुटलो आनी ताचे आंतडे भायर सरून शीप पाडल्यो. सो पळयात, ही स्टेप अशा भाशेन जाल्या. तो गळफास लावंक गेल्लो. ओके. गळफास तेणी लायलो आनी तो गळफास तुटलो. प्रेज द लॉर्ड. गळफास तुटलो. घडये ते देवाक नाका आसलें, कित्याक तर तो जर गळफास लायता जाल्यार तर तो एमकोणान वयतलो. सो थंय कितें म्हणटा, तकलेन तो खाला पडलो, मदें फुटलो आनी ताच्यो आंतड्यो भायर काडून तशी पडल्यो. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे ताका गळफास लागोंक ना. तो गळफास लावच्या आदीं गळफास लायलो, तो तुटलो, तो खाला तकलेन पडलो, उलटो पडलो. हेचो अर्थ तो वयर हाय प्लेसीचेर गळफास लायलेलो. आमेन. आनी म्हाका दिसता तेणी गळफास लायलेलो तो एका व्हडल्या खंयच्या तरी झाडार बीत ना, तेणी गळफास लायलेलो एका खंयच्या अशें आमचें घर कशें आसता टॅरिसार उंचलान तेणी खाला उडी मारली. सो बायबल कित्याक जाणा, तो झाडा वरसून पडोन तो तकली फुटोवची ना. सो वयरसून तो पडला. सो वयरसून तो पडलो आनी तकलेन फुटला. कित्याक जर तुमी पळयतात जाल्यार जर कोण गळफास लायलो जाल्यार तो वयर तकली आसता, खाला पांय आसता, तर सरळ असो पडटलो न्हू. झाडार लायलो तर डिस्टन्स कमी आसतलें. पूण तो असो उंच भागार गेल्लो, ज्या भागा वरसून तो खाला पडलो आनी उलटो पडलो. आनी बायबल सांगता तो खाला पडलो, मदें फुटलो आनी ताचे आंतडे भायर येयल्यो. आमेन. सो हांव हे कित्याक सांगता तुमकां, हेचे वरसून तुमी म्हणटाले ब्रदर हेचे वरसून तूं आमकां कितें सांगूंक सोदता. पळयात, देव योगाकूचार आसा. आमेन. सदांच मतीन धरा, तुमची पातकां लाखे भाशेन लाल आसली जाल्यार हिमा परी तो धोय फूल करता. आमेन. तुमी हें म्हणो नाकात देवा म्हाका भगस. देवान हर एका वायटाची देवा लागीं भगसाणी आसा. तुवें म्हणूंक जाय सॉरी देवा म्हाजे कडसून चूक जाली, कित्याक तुज्या लागीं तें भगसाण्याचें देणें. आनी तुमी म्हणो थँक्यू जिजस, तुवें ऑलरेडी म्हाका हें भगसाण्याचें देणें दिवन थेयलाय म्हणून. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या उतरान पासत, ह्या तुज्या जिविता पासत तूं सोबीत आसाय म्हज्या देवा, आनी तुजी सोबीत काय आमचे भितर आसा आनी ती सोबीत काय आमी घेवन चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. आमेन. हांव प्रेर करता हे दर एकल्या भुरग्यां पासून, तेंच्या जिविता पासून, तेंच्या जिवितान कांय एक कमी आसचें ना. ती सदांच हेल्पफूल आसतली आनी संपूर्ण कांय देवाची मानवणारी भुरगीं जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.